संतोषान सोम्या मंदिरान सोम्या गितांगान मधुर तुका हसिता आमचे तुवे मोतुल्या सदैव्यापासून अलगावे ठेवता दिनवाशी काळजात बापय मोगाळ तूं आमचो जावू राखताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखा दिन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळटा संतोषान सोम्या मंदिरान सोम्या गितांगान मधुर तुका हसिता आमचे तुवे मोतुल्या सदैव्यापासून अलगावे ठेवता दिनवाशी काळजात बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो भावांनो भयणीनो आज सद्याकाळाचो 5वो आयतार सुरेस्पराचें दर्शन घेवंक आमी आयल्या आनी आयची मिसाची तिनी वाचपां सोम्याचें दर्शन घेतल्या मनशे थंय कसलो प्रभाव घालतात ती आमकां कळयतात आमचें उणेपण आनी देवाचें बागेवनपण आनी देवाचें तें दर्शन आमकां त्या दैवीक स्पिरिटान भरचें आनी आमच्या मिसवांत आमकां थीर करचें हें दर्शन आमच्या भोंवतीचो दीस जाला सुरू जाला आनी त्या दर्शनांत आमी वाडून येता आनी त्या बसत सकाळीं फुडें हांगासर आमी आयल्या देवाचें दर्शन जोडोवंक आमच्या मिसवांत थीर जावंक आनी आमच्या भावार्थाची सख जावंक अस्कत आमी इसायास प्रवादी आपणाची अस्कत काय उणें पळोवन म्हणा लागलो मेळ्या वंटाचो हांव न्हिचाय की आमी मेळ्या वंटाचे देवाची स्तुती करूंक फावो नाही जाल्ले पूण देवान आमकां तें फावो केलां कित्याक आमची अस्कत काय ताणें आमचे पाताक ताणें बक्षिलां त्या देखून हे मिसाचें बलिदान भेटून देवाचें दर्शन घेवच्या आदी आमी पातकी आमचें उणेपण वळखून घेवया सरमच्या पथकांचें बक्षाने मेसून मिसाच्या भोव पवित्र बलिदानाक तयार जावया पथकाची दूख सन आमी समेत संगता मागया हांव पथकी सर्वोदय देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत तुगे म्हज्या संवकार मदीं सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपोद्वेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया कामुका सोमिया कामुका Krista kamuka Krista kamuka सोमिया कामुका सोमिया महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा ओ सर्वी आदिशाती ताच्या येसा संसारी
देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची पुत्र तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सागाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया बापा तुजेर सासा सगळो आमचो विश्वास तुझे कुटाम राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनांत उजया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एक उंच शिवासनार बसतलो पळयलें ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदिर भरल्लें ताचे वयर आसले सेराफीम हांकां जण एकल्याक स पाकाटे आसले ते एकामेकाक अशें म्हणटाले पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर देव सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान तांचे बोबाच्या आवाजान दारवंत हल्ले आनी मंदिरांत दुवर भरलो तेन्ना हांवें म्हळें हाय म्हजे कटा म्हजो नाश जाले मू कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबारांच्या सर्वेस्पराक पळयलां तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातांत घेवन म्हजेशी उबोवन आयलो ताणें तो म्हज्या वंटांक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या वंटांक लायला तुजो अपराध काडूंक उडयला आनी तुजें पाताक बगसलां तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं आमचे पसत कोण वेतलो हांवें जाप दिली आपले हांव हांगा आसा म्हाका धाड देवाचें उतार्यें देवाचे उपकार
तुका हसितलो सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सस्तांग नमस्कार करता. तुझ्या दुतांचेर तुका हसितलो सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी. सगळ्या प्रस्पर्धी तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उद्धार. देखून तुज्या नांवाची व्हडली गाथा. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिली. म्हजें काळीज घट कर म्हाका धैर्यान भरलो. तुझ्या दुतांचेर तुका हसितलो सर्वेस्परा. तुझ्या तोंडांतली उतरां आयकतना सर्वेस्परा. संवसारांतली सर्रासा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराची महिमा कितली व्हडती म्हणून सोम्याच्या वाटा विशीं वाखणतले. तुझ्या दुतांचेर तुका हसितलो सर्वेस्परा. तुझ्या दुतांचेर तुका हसितलो सर्वेस्परा. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्ल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडतेल्यात. ना तर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मांडून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिल्लो तो संदेश हो पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका निकेबिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुणार जिवंत जालो. केपसाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच बोवटी 85 भावां परस चड जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 16 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर समेस्त धर्मदुतांक शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो.
धर्मदूता मदें हांव कनिश्ट धर्मदूत म्हणलें नांव लेखून म्हाका पावोनय, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें देख दिल्या, तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार त्या देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्पळ जावंक ना. निजायकी सांगचें जाल्यार तांचे सगळ्यां परस चड मिनतीन हांव वावरलां. हांव जावं ते जावं आमी सकट परगट करता ते एकच आनी तुमी सातमांतले तेंच. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Utăr tuझे सोम्या Vivo mucha meta, rakasvango mucha, disportia jivana. Alleluia, 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 alleluia. Serve sportum cei sove aso, तुझे सोबे आसो. Luca परमणे Gesù Cristaची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक दीस गेनेझरेत सरोवराचे तडीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उर्डतालो. तवळू सरोवराचे तडीक लागल्यो दोनी ताणें पळयल्यो. पागी दोनींतले देवून आपलीं जाळां धुताले. तांतले एक दोनीर सोडून ती सिमांची दोन तडी थावन तितकेशे मुखार सुटोवन रावंक ताणें तांकां सांगलें. उपरांत बसून दोनीर थावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमांक सांगलें, दोन गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमचीं जाळां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळाक सांपडली आनी जाळां पिंजूंक जालीं. तवळ दुसरे दोनींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणा कुमो करिशें तांकां आत भाशेन तांणी आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळून दोनींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक पाक्की मनीस. तांणी धरलेले मासलेचे रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सुमेस्त विस्मीत जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसलेल्या जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंवी विस्मीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमांवक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडा तूं मनशाक पागतलोय. दोनी तडीक आडतस सकट सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. डॉक्टर
तूं म्हजें काळीज संपूर्ण उक्तें करताय गी यू गोइंग टू ओपन माय हार्ट फुल्ली. ऑपरेशनाच्या टेबलार न्हिदून आसलेलें नेणटें 6 वर्सांचें चेडूं भुरगें डॉक्टराक विचारूंक लागलें. कठीण काळजाच्या पिडेन तें वळवळटालें आनी डॉक्टरांनी सांगिल्लें ताच्या आवयक आनी आब्बा बापायक सिरियस हें ऑपरेशन ही पीड आतां सिरियस ह्या भुरग्याक ऑपरेशन करनातल्या 3 म्हयन्यांनी तें मरतलें. ऑपरेशन केल्यार 70% 70% ऑपरेशन टेबलार तूं मरूंक पुरो. 30% मात चान्स हें भुरगें जीव उरचें. दुसरी वाट नासतना ऑपरेशनाक म्हण ती आवय बापाय गेल्लीं आनी ते दळासर ऑपरेशन सगळें तयार जावन भुरग्याचें सवाल. आनी मुखार सून तें म्हणूंक लागलें डॉक्टर मम्मी म्हणटाली म्हज्या काळजांत देव आसा, म्हज्या काळजांत देव आसा, बाळा माग तुमच्या त्या देवा लागीं तो तुका बरो करतलो. डॉक्टराक चिंतलें भुरगें भियेलां कोन्ना बेबी डोंट वरी भियेनाका बरें करून करता म्हण ताणें ताका धैर्य दिलें. पूण परत्यान भुरगें म्हणालें डॉक्टर तूं म्हजें काळीज फुल्लें उक्तें करताय गे. आनी तें म्हणालें मम्मी म्हणटली म्हज्या काळजांत देव आसा म्हणून सगळें उक्तें केल्यार पळय देव कसो आसा म्हणून आनी म्हाका सांग. कठीण कश्टांचें हें ऑपरेशन मुखारसून वेता आसतना एकच फावटी रगत वळचें रावलें आनी सगळीं मिशनां बंद करून सांगलें डॉक्टरान. आनी डॉक्टर म्हणटा त्या दळासर ह्या भुरग्यांच्या उतरां म्हाका मोती जगल्या बरी पाचार जाली. डॉक्टर मम्मी म्हणटाली म्हज्या काळजांत देव आसा तो तुका बरो करता. आनी डॉक्टर म्हणटा कळनातल्या बरींच म्हज्या मोतींतलीं उतरां देवाक हांवें उबारलीं. हें भुरगें तुजेर पातयेवन आसा, ताजी पातयेनी सत कर. तो म्हणटा हांवें केदाळय अशें मागलें ना, अशें सांगलें ना, पूण म्हज्या काळजांत ती उतरां म्हाका कळनातल्या बरी वळोन गेली. तितल्या भितर ताजे दोळे दुखांनी भरलेले आनी आपणाक दिसना म्हण देखून नर्साक ताणें वखल काडून नितळ करून दिवंक सांगलें. आनी अशें नितळ करून परतो व्हरता आसतना एकच फावटी थंय भोंवतणी आसले जुनियर डॉक्टर म्हणले डॉक्टर डॉक्टर रगत वळून आसा. आनी सगळें परत्यान सुरू जालें. सुमार 5 वरां हें ऑपरेशन जालें. आनी डॉक्टर शैलेश मेहता फामाद बरोडांत आसचो काळजाचो तज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट म्हणटा आमच्या मेडिकलाच्या हाचे प्रकार हें भुरगें 60 वर्सां म्हणसर जियोंक कांय कश्ट नात. सगळें जालें ऑपरेशन जालें. आतां डॉक्टराक थोडी सवाल आतां हें भुरगें मोती रायल्या वेळार विचारतलें डॉक्टर तुवें पळयली देवाक म्हज्या काळजांत हांवें कितें जबाब दिवची. हें घडीत सांगून आसतना डॉक्टर ती बोगना ताची तें आसली म्हणटा ताजो इश्ट एक घडीत सांगचो. आनी तो म्हणटा ह्या भुरग्यान म्हाका शिक्षीत केलें. हांव 60 आनी 7 वर्सांचो दिसाक 10 काळजां हांव उक्ती करता, ऑपरेशन करता. इतल्या वर्सांत हांव ही म्हजें प्रोफेशन करनासा, पूण ह्या 6 वर्सांच्या भुरग्यान म्हाका शिक्षीत केलें. This 6-year-old child educated me. आनी तो मनाक म्हणटा हांव भुरग्याक सांगता बेबी यू कॅनॉट सी गॉड, यू ओनली एक्सपिरियन्स हिम. भावन आनी भयणीनो हाची तिनूय वाचपां हो संदेश आमकां दितात. दर्शन कितले फावटी आमी आयकलें. दर्शन दिश्ट कुडीची न्हय, कुडीची न्हय, आत्मीक दर्शन म्हणटा आमी. दिश्ट ती उतरांनी पिंतरावंक जायना.
ओ अनुभव एक्सपिरियन्स ए विशन आनी हे विशन ही दृश्टी हे दर्शन जाल्ल्या वेळार आमचे थंय आसलें सर करगोन येता म्हण संगीत आमचे थंय तेदळ पर्यंत आमी कित्याचेर आमी सक्त नासाव कित्याचेर आमी पाद्य नासाव कितें आमचें बळ म्हूण आमी चिंताव खंयचे आमचे एबिलिटी म्हूण आमी चिंताव आमकां समजता वी आर नथींग. हेचे पयलें वाचो पळया इजायास प्रवादींतले ताका थंय दर्शन जाल्ल्या वेळार ते बडवे देवाच्या ज्या तारा आस्थानांत देवाक गळसे जाले पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर देव तूं. आनी इजायास प्रवादी म्हणटा हांव मेळ्या वंटाचो हांव मेळ्या वंटाचो हें गीत हे अर्गान दिवचे मागोवंक हांव फावो न्हय. आनी देव ताका पडल्या वेळार हांव फावो नासलो तो आपणाचें आसलें तें सर हांव फावो न्हय हांव मेळ्या वंटाचो. पूण एक फावटी देवान ताका पडलें दर्शन आपोवलें आनी उपरांत देव विचारतना हांवें कोणाक धाडचें म्हजो सेवक जावन हांवें कोणाक धाडचें. मेळ्या वंटाचो तो आतां नितळ जाल्लो मुखार येवन सांगता आपणाक कसो समर्पिता हांव आसा म्हाका धाड. फ्रॉम द विशन मिशन. दुसरें वाचाप सांपावलन कोरिंथकारांक बरयल्लें 15 अध्याय सगळ्या पुन्हा जिवंतपणाविशीं दुसऱ्यान विवरसून सांगता. आनी ह्या वर्साच्या सुरवेर तो म्हणटा जिवन जेजू कोणाक पुरा दिश्टीक पडलो जिवन जेजू चे दर्शन कोणाक पुरा जालें ह्या दर्शना वरवीं थांगचेर कितें जालें आमी जाणाव. पुन्हा जिवन जेजू दिश्टीक पडल्या उपरांत शीस तेस्त जालें नात. आनी पूण सांबाळ सांगता आपणा विशयान सांगता नाम फाव जाल्या म्हाका पवित्र सभेक दग दिल्याक म्हाका आनी ती दोग दोग आनी ती नाश करूंक म्हण भायर सरल्या म्हाका दमस्काच्या वाटेर व जिवन जेजूचें दर्शन जालें आनी हांव धर्मेक सोंपतलो. आतां सगळीं परमेश्वरान कागदां व्हरून येतलो तो धैर्यान आनी बळान येतलो तो कठीण निचो ताणें केल्लो वो क्रिस्ती लोक हे नजरेताचे फाटलावदारी जुदेव आमच्या धर्माक निंदा करतात म्हणून तांकां सगळ्यांक नाश करूंक आपणाक तकत आसा पदवी आसा म्हणून भायर सरलो वो पावलो दमस्काच्या वाटेर जिवन जेजून ताका धरणीक आपलो दर्शन. आनी उठता आसतना ताका मेळ्ळें तें मिसांव जेंतिलामध्ये अनुभवते बदें मुझे शुभ वार्ता मुझें नांव पासारूंक हांवें तुका विंचून काडला. थंयसर पडलो तो दर्शन जावन उठता आसतना पडलो तो नाश करूंक म्हूण भायर सरलो उठलो तो जेजूचे रास बांदूंक फुडें सरलो. आनी कितें बरें जालें आमी तें ताणें बरयल्ल्या पत्रांनी आमी पळयता. हेची शुभ वार्ता पेद्रू गेनेझारेत ह्या गलिलेच्या सरोवराचेर मासळी बागोवन आसा. झाड फाटी ओडन इतल्या आपणाची विद्या आनी जन आसलें ताका गुत्त आसलें कांबळ्या मासळी धरचे मात्र भुरगो जावन आसतना ताणें तें काम सुरू केल्लें म्हण संगीत मासळी जाचे विशयांत एक्सपर्ट्स ते पागी. पूण त्या दीस कांय धरून घातलें जाळां खाली जाळां फाटी व्हरून नितळ करता आसतना जेजू येवन पावलो. कांय मनी मेळ्ळां गी कांय ना सगळी रात वावरले हांव कांय ना म्हळ्यार केलें मासळी मात ना न्ही आज जेवंक ना दिसाची पोड आमकां मेळोंक ना आमची विद्या पूण आमकां मेळ्ळें कांय ना पागी आमी सदांय धरचे पूण आज कांय ना. जेजून सांगलें गुंड उदकांत
झाळ देवय गोंडून कांद झाळ देवय पेद्रूच्या मतींत 100 सावालां दावली जावं कुरो वो प्रसंगदार बोबून कौंसो आमची विद्या कितें म्हणा म्हाका जाणा उदकाक आमी वळखता हांव गुंड उदकांत मासले मेळना आनी वो म्हणटा गुंड उदकाक झाळ उडय मासले मेळना जाल्यार परत्यान झाळ उडोवन नितळ करचें दोडें काम कितली पुरा चिंता जावली कोन्ना पूण म्हणालो तुवें सांगलाय देखून हांव उडयता भावना भयण कितें जालें तुमी आज आयकलें दोन दोळींनी मासली इतली भरली की दोनी बुडोवंक जाल्यो थोडी रायलो पेद्रू मुझे आशिल्लो पयस समया हांव पातकी तेदरा सर येदोळ पर्यंत आपणा विशयांत कितें जाना म्हणून आपणाच्या पांयाचेर उबो रावलो तो दिमिगाल म्हणूंक लागलो पयस समया हांव पातकी विशन एंड मिशन हांव तुका मनशां सोपाकी करतलो आपणाची आस्त म्हणलें आपणाचे बदीक म्हणलें आपणाचें संरक्षण आसलें झाळ साडलें सगळें सांडलें पेद्रू जेजूच्या फाटल्यान गेलो इगोज मातेचो मुखेली जालो आनी ह्या जेजू बसत पेद्रून पावलून मातेरपणाचें मरण मरून ह्या दर्शनाचो प्रभाव कितें म्हणून आमकां कळयलो भावना भयणीनो आमच्या बावतिजम दीस असलें दर्शन आमकां जाता बावतिजम दीस त्रियेक देवाचें मंदीर आमी जाल्या पळयत आत्म्याची मंदिरान तुमी म्हणटा तो आत्मा तुमचे थंय वस्ती करून आसा आमी कशें संवसाराचें जावचें आमी संवसाराचे न्ही आमी देवाचे आमी दर्शन नातली न्ही दर्शन फावो जाल्ली आनी ह्या दर्शनांत आमकां आनीक चड गुंडायन वचोंक आमकां आसता तें सक्रामेंट आमी कशें तें देवस्थान आमी कशें तें नियाळ आमच्या मागणें सगळी आमची आध्यात्मिकता हें आमचें दर्शन आमकां गुंडायचें करता आनी तें कितलें गुंडायचें करता तितलो हांव देवाचेर वंदवन रावता देव म्हजें संरक्षण जाता देव म्हजें बॉल जाता हांव न्ही म्हाका आसची तालेंतां न्ही म्हाका आसची एबिलिटी न्ही भावनान भयणीनो हें दर्शनांत हांव बाई सरता आमचें मिसांव आमी कोणेय वगे बरोवंक जायना पेद्रू वगो बसलो ना पावलो वगोच बसलो ना प्रवादी इसाया वगोच बसलो ना दर्शनाचें बोळ तें आमच्यान रेसिस्ट करूंक जायना आमचें तें मिसांव आमी हरयेकल्यांनी देवान आमकां फाव केलें त्या मिसाक आमी वावरूंक आसा आज हेची लितूर्जी आमकां जागयता न्हिदून पडल्या आमकां जागयता ह्या दिसांनी आमी जायते आयकून आसा सिनोडॅलिटी फापसय म्हणटा इगज मातशें थोड्यांचें मात्र न्ही मिसांव थोड्याचें मात्र न्ही आमचें सगळ्यांचें कित्याक हें मिसांव हें दर्शन आमकां हरयेकल्याक मेळ्ळें आसतना आमच्या सरकारान आमी सगळ्यांनी संघटीतपणान वावर करूंक जाय आनी ह्या मिसांव आमी देवाचें राज बांदून हाडूंक जाय आमचें तें आसलें शेळेपण आमी येयल्लें संड्या न्हिदून पडले आमी जीव जावया हें आमचें मिसांव आमकां दिल्लें देवाचें देणें जर तर ह्या मिसांवांत आमी तिर जाता ह्या मिसांवाची आमी वांटेली जाता खंडीत जावनी आमकां मेळना कित्याक ह्या संवसाराचे न्हय आमी सर्गींच्या राजाच्या वाटेर आसा आमी सर्वेस्परा तुजें दर्शन आमी घेवंक येयल्या तुज्या पुताची कुडीन रगत घेवन त्या दर्शनांत आनीकी गुंडाय अनुभव आमी कशी व्हरता आमचें तुजें आशिर्वाद घाल आमचें तें आसलें शेळेपण आमचें तें असकाय आमचें तें आसलें नॉन पार्टिसिपंट मेथेरपण नासलें आमचें जिवीत काडून उडोवन मेथेरपण आसलें जिवीत आमकां कर आमकां समेस्तांचो एकठार कर आमी समेस्तांनी
सर्गीच्या वाटेन सांगाता सोलोवन तुज्या राजाचे खरे विश्वासी फाटलावदार जावंक आमकां परिवर्तन कर आमचेर आशिर्वाद घाल आमचेर बेसांव घाल आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवाती आमचो स्वभावात संगत आमी उसारया. सतमंतान देवाक सद्बुद्धीदारा बापाक सगळ्या आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजुदास्ता ताच्या पुताक आमच्या सुम्याक सपवित्रत्वे विगर्भ संभवलो ओंकार मरितावन सल्मलो पंच परत काल ताणे कस सोसले ताका खुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो सर्पगदार देवाच्या उजव्याक बसला तेणे आमच्या मेल्ल्यांची मस्ती करून दिलो सतमंता पवित्रत्म्याक कॅथोलिक सभेक भक्तां सयतार पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जिवनपण सुस्ताचे जिवीत आमेन. मोगाच्या न्हू देव आमचो मोगाळ बाप आमी मागले सर तो आमकां दिता हेच बरोबरच्यान आमची मागणी ताका भेटोवया. बापा ह्या संवसारान तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन दैवीक प्रेरण दिवच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक सदांच तांच्या आपोवण्याक विश्वासी रावोंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. लोकांची सेवे खातीर चुनायत जाल्ल्या आमच्या देशाच्या मुखेल्यांचे मोतीक उजवाड दी. तांचे अधीन दिल्लो अधिकार लोकांच्या बरेपणाक वापरून आमच्या देशांत बरी समाज बांदून हाडूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मोदें पिडेशिडेंत आनी हेर कश्टांत आसच्या सर्वांचेर बेसांव घाल. तांची पिडाशिडा गूण कर. तांची जतन घेतल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या जिवितांत धैर्य सांडी नासता उर्बेन जिणी जिवंक तांकां तुजे कुरपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांनी निस्वार्थी मनोभावान तांकां मेळिल्ले जिणये मिसावा मारिफात फिरगजीच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी बरें शिकाप जोडून जिणयेंत बरें मार्गदर्शन जोडून तुवें दिवच्या मिसावांक सदांच आयती रावूंक तांकां तुज्या बळान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजीर जालेल्या आमी सर्वांनी आयच्या काळार आनी आयचे परिस्थितींत तुवें दिवच्या उल्याक पाळो दिवन सदांच पेल्यांच्या गरजांक पावचें उदार म्हूण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. तुज्या पुताची खुशी करूंक आमकां शिकय अशें आमी सदांच तुवें दिवच्या मिसावांत भाग घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Kite somia tuka he beto me vera na kite soche mole makas betita tuka makas betita tuka mundo Civitaso di una caposta ma in toda canzone
गगन करता कष्टा वावराचो फोड तुवें मुजेर वतलाय तुकाच पेटोवन दिवच्या म्हाका तुवें रचलाय म्हाका तुवें रचलाय. भाव भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान सरपोतवे दाद्या बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा मोगाळ बाप सर्वेस्पराच्या मोगाळ बाप आमच्या रचणारा वो उंडो आनी ताका वायन बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे बरे आमच्या कुडीच्या पोशनाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकी ससनाच्या जिविताचे पोशण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरातय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सरकालेने सर्वथय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कस्टमर वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवनपणान जिखल्या आमचो मेस्तांक जिवीत ससनाचे आपल्या महिमे वंशक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्र देण्याची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडोवन हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन दी आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोंसुंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. थेस पर्यंत जेवण जातच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत
तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशे बसत हें वा रावतलें हें म्हज्या उडासा करात. Baut sogot pagatuya. Sumya Jesu, तुझे वरण आम्ही समारंभा, तुझे पुन्हा जीवन होय आम्ही परगटा, तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही बापान जेसूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोनाराची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेसूची कुवड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बाप्पा, लुईस पीटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमो सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती, बागेवन तूं जुजय दिसो पोती, बागेवन तूं धर्मदुता आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवाक आमचो बाप म्हूण वळखून घेवन जेजूच्या उतरांनी आमी सगळीं सांगता मागया. आमचे बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्ताय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सोडवून धरा. जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमयन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सेवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी तन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसो. मगो सगुर्त हांव एकामेका शांती दिवया. संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी.
वो जेजू ससान जिवे दिवसो उंडो आणि ससनाच्या आबाच्या वेची काल्स जेजू क्या पवित्र उंडा काल घेऊन आपण हे मिळली आम्ही सुमेस्त सुभागी Sumia tuja pitere uche maka pona pun tuja uterus maka balai ke meltiri. मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू ये तू काळजान बिडार कर या ठाण्या तुका घेवंक सदां हांव आशेतां. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीदत रेखता तुका सेव तो आतां लालयता. Modum Lord, Geia Kaya Modum Kaspete Lord, Atmiace Kalzan Hurlia Tu ai Lord, Kushin Pusar Modum Kaya Zalor. जेजू ये तू काळजान बिडार कर या ठाण्या तुका घेवंक सदां हांव आशेतां. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीदत रेखता तुका सेव तो आतां लालयता. जेजू ये तू काळजान बिडार कर या ठाण्या तुका घेवंक सदां हांव आशेतां. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीदत रेखता तुका सेव तो आतां लालयता. प्रार्थुया. देव आमच्या बापा एका उड्यान एका कालचेन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सगळें आमकां एक करून आमचें जिबीत संवसाराच्या सोडण्या खातीर सफळ कर. असो जो आमचो संतोष हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो आयचे मिसाचे बलिदान भेटेले प्रधान याजक जावन आसात. मनात एक बाप संतुमायर आमचे ह्या कर्नाटक गोवा प्रॉविन्साचे प्रांत्याचे वडील ते जावन आसात आनी 6 भेटवणी केल्ले याजक जावन आसात फादर विनोद लोबो. तांच्या दोगांच्या मिसांत आमी बरें मागता आनी बाळूक जेजूची आशिर्वाद मागता. मोगाच्यानो मार्चाच्या 2 तारखेतावन
आमी करेस्म प्रारंभ करता आनी करेस्म सांगतना जायती बरी संवयो आमी ह्या काळार आमी प्रॅक्टीस करता जावंक पुरो उपास दवरचे जावंक पुरो सडीत मागणी करची जावंक पुरो एक म्हणे रितीरेक आमी वेचे आनी अशें जायत्या रितीर आमी असली बरी करण्यो आमी करता पूण ह्या वर्सा आमी कार्मेलीत ह्या जाकांनी ही एक आमी चिंता पाठयल्लें जावन आसा ह्या करेस्माच्या 40 दिसांनी आमचो भावार्थ क्रिस्ती भावार्थ आनी की भोव गुंडायेंत जियोंक आनी आमची क्रिस्ती कुटुंबां त्या क्रिस्ती भावार्थांत उर्जीत करची ह्या दिशेंत आमी थोडी चिंतपां आमी आटयल्यान आनी अशें ह्या म्हयन्याच्या फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर सांजेर 6 वरांचे मीस जाल्ल्या उपरांत 8 वरां म्हणसर हांगासर आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्या 7 विशयांत थोडी शिकवण आमी दितल्या आनी मुखार येवचे करेस्माचे 40 दीस खंयच्या रितीर बऱ्या रितीन जियोवचें एक बरें कुटाम ह्या करेस्मांत बांदून हाडचे ह्या विशयान तयार जावन 13 दिसांची शिकवण हांगासर आमी मांडून हाडल्या त्या देखून आमी तुमकां सर्वांक उलो दिता तुमच्या कुटुंबा सांगाता येयात ह्या 13 दिसाच्या शिकवणेंत सारीसुमार 1.5 वर मात्र शिकवणेक पात्र घेयात आनी आमी सांगाता एक बरें कुटाम आमी बांदया आनी तशेंच बरी फिरगस आनी बरी दियोसेस भावार्थांत तिर जाल्ली आनी भावार्थाच्या सतांत जियोवची तसली बळवंत कुटुंबां फिरगोच्यो आनी दियोसेस आमी बांदून हाडया त्या देखून तुमकां सर्वांक ह्या 13 दिसांच्या शिकवणेक आमी वर्तो संतोशान तुमकां आमी स्वागत म्हणटा तुमी आनी आमी सांगाता कडसून एक बरें कुटुंबां बांदया आमचो कार्मेलीत ह्या जाकोचो उद्देश जावन आसा ह्या वर्सा करेस्माच्या वेळार जर तर आमी इवन 15 वा 20 कुटुंबाक म्हणी जर तर आमी भावार्थान बांदून हाडूंक आमी कुमोक दिल्या तर खंडीत जावन ह्या वर्साचे करेस्माचे दीस आनी करेस्माची सर्व तयाराय फळादीक जातली म्हणून आमी पात येता आमकां तुमचो सहकार जाय सांगाता मेळोन बरी कुटुंबां भावार्थाची कुटुंबां आमी सांगाता बांदया फेब्रुवारीच्या 17 तारखे तावन मार्चाच्या 1 तारखे म्हणसर ही शिकवण हांगासर आसतली तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी बाळक जेजूची विस्नार आशिर्वादां सर्व आमी उबी रावया सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार प्रसाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां एक तरी आसा ह्या देश वावराडी पूण थोडे आशीर्वादी वामका बगेन सच्चे कुर्बानी वराम कामचे देवामच्या दुश्मनांकडे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन